मुळा बाबा भयणीनो, एक शाळेचें भुरगें बांयत बुडटालें. तें बुडटालें तें पळोवन तिका साल्वार केलें. साल्वार वयर काडून आयल्या उपरांत कोण एकल्यान तिका विचारलें, तुका हें साल्वार करचे आदीं तूं कोण कसली मनीस आसली? वॉट वर यू बिफोर? आनी तिणें परतीपाळ दिलो, हांव पातकी. मागीर ताका परतून तेणें विचारलें, आतां तूं कोण? आनी तिणें उतर दिलें, हांव पातकी. परतून तिका विचारलें, तर ह्या मदें कसलो फरक आहा? तुका साल्वार पयलीं करचे आदीं त्या जिवितांतलें आनी आतां साल्वार केल्या उपरांत ह्या जिविताचे मदें कसलो फरक? आनी तिणें उतर दिलें, पयलें साल्वार करचे आदीं हांव पातका फाटल्यान धांवताली. आतां हांव पातका पासून पयस धांवतां. तर आज शुभ वर्तमानान आमी आयकलां, जेजू जेरिको ह्या नगरांतल्यान वयतालो आनी थंय ताका जाकेऊस हो पातकी, दोन वसूलदार, आस्तीक मनीस एका रुमड्याच्या झाडार चडून ताका पळोवंक जे झाडार वयर चडलेलो तें पळयलो. जेजून ताका साल्वसांव दिवंक ताका त्या पातकांतले बोगसून नवजिवीत दिवंक आमंत्रण दिलें. तो जाकेऊस हो जुदेव आनी तो मुखेल दोन वसूलदार जावन आसलो. सगळ्या दोन वसूलदारांचो तो मुखेली जावन आसलो आनी लोकांक ह्या दोन वसूलदारांची तिडक मारताली. तांच्या रागान आनी तांकां शिराप घालताली. तर हो दोन वसूलदार जाकेव हे धोंड घेवन रोमाच्या पातशायाक ते दितालो आनी आपल्याक जाय ते भाशेन ते दोंड वसूल करतालो. पातशायाचे वांटो सोडून आपणाकूय वांटो आपणाकूय तो दोंड वसूल करून घेतालो. आनी देखून तो एक श्रीमंत मनीस आनी तो सगळ्या दोन वसूलदाराचो मुखेली देखून सगळे लोक ताका दुस्मान कसो पळयताले, ताका जिवेशीं मारूंक रावतालीं. तर ताणें जेजू त्या नगरांतल्यान वचचो आसो ताका खबर मेळ्ळी आनी जेजूचेर नुस्तें नदर घालूंक ताका पळोवंक ताची खुशी जाली. पूण तो मोटवो आसलो देखून त्या लोकांच्या खेतीन तो वचूंक तयार ना जालो. कित्याक सांगूंक जायना कोण ताका फोंटांनी मारतलो आसलो, कोण ताका मारून उडयता आसतलो. देखून तो एका रुमडाच्या झाडार चडटा. वयर मुखेल दोन वसूलदार श्रीमंत मनीस, सगळे श्रीमंत मनीस ताका सन्मानान लेखताले. हो एक चोराच्या भाशेन रुमडाच्या रुखार चडटा ते पळोवन लोक हांसतले आसले. जेजून तें पळयलें. जाकेवान रुमडाच्या झाडार पळोवन जेजू ताका आमंत्रण दिता ताच्या घरा वचूंक. जाकेव एकदम खुशालकायेन भोगता. ताका फकत जेजूचेर नदर घालूंक जाय आसली, कित्याक ताका खबर आसलो जेजू दोन वसूलदारांचो पातक्यांचो सोडवणदार आनी तो बोगसणें दिवन लोकांक पेकयतालो, पातक्या मनशांक पेकयतालो, नवजिवीत दितालो. आनी आज फकत ताणें पळोवंकूच ना, पूण आज आपल्या घरा येवंक
जेजूची खुशी जाली तें पळोवन तो रुखावयलो देंवलो आनी जेजूक आपल्या घरा येवंक ताणें आमंत्रण दिलें. इतलेंच न्हय, सगळ्या लोकांच्या फुडें उबो रावन ताणें म्हटलें, सायबा, हांवें जें कितें लोकां कडेन घेतलां तेचो अर्दो वांटो, म्हजो श्रीमंतकायेचो अर्दो वांटो हांव गरिबांक वांटून दितलो. गरज नासली, कित्याक तेन्ना पातकाचें बोक्षणें जाल्यार 1/5 ताच्या श्रीमंतकायेचो वांटो ताणें दिवंक जाय आसलो. पूण हांगा जाक्यो म्हणटा, हांव म्हजें अर्दो वांटो म्हज्या गिरेस्तकायेचो हांव गरिबांक वांटून दितलो. आनी जाचे कडेन हांवें चुकीचें दंड वसूल केला तांकां चौपट परतून दितलो. आनी हे पळोवन लोक जे म्हणटाले हो पातक्या मनशाच्या घरा वयता, तें ताणें पातक्या मनशाचें परिवर्तन पळयलें. जाकेवान रिपेंटन्स करून आपल्या पातकाचें दूख धरून निश्चय घेतलो की जेजूचो तो पाटलावदार जातलो म्हणून. आनी हें जेजून कुशालकायेन स्विकारलें. लोक सांगलें ताच्या शिसांक, हांव पातक्यांक सांडूंक येवंक ना पूण सोदूंक आयला. आनी आज हो अब्रामाचो पूत जाकेव, आज ताका साल्वासा मेळ्ळा आनी आज तो देवाचो पाटलावदार. पातकी जिविताक फाट करून नव जिवीत तो जियेतलो.